बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीचे बापा, हांव तुका दिनवास दिता, आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुजी एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, कोटेपणां, बावार्थीपणां, गरीबसाण पयस केली. देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो. देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजी उतरां करूं. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा, हांवें मागणें करता तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक व्हायरल करता, शेअर करता, डावनलोड करून अपलोड करता तेंच्या चॅनलाचेर, तांकां बरे भलायकेन दवर. कोवीड दुयेंस तांच्या सुशिल्लें पयस कर. सगल्यो आडखळ्यो तांचे हितून सुटाव्यो मेकळ्यो करून दी. आमेन. आज तारीख जावन आसा 27 मार्चाची 2021. हांव सोजमतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. जुआंव 3 वळ 33. ताची साक्षी मांडून घेतात ती देव सत्यवंत म्हूण रुजू करतात. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाचीं उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनीक ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. जेजू आमकां हिंगा कितें म्हणटा की जेजूची साक्षी मांडून घेतात. जेजून जायते कडेन सांगिलां की आपण देवाचो पूत. आपण जें कितें उलयता, जें कितें करता तें फकत देव आपल्याक करपाक फरमायता आनीक देवाचे उद्देशींच देवाचेंच सगळें हांव करतां. ताचे भायर हांव कांयच करिना. तर ही देवाची साक्षी हो जेजून पळय आमकां हो बायबल दिला तो सगलो रोचणार देवाचे उद्देशी वस्तू केल्ल्यो जेजून त्यो वस्तू बायबलाचेर बरोवन दवरल्यो आहाय सगल्यो. आनीक हें कोण मांडून घेता तो देव रोचणार देव, सोत आनीक जैतिवंत देव म्हणून आपल्या जिवितांत आनी काळजांत मांडून घेता. तर हें आमी कोताय कित्याक जेजूक देवान पाठयला आनीक सगळीं उतरां जेजू देवाचीं उलयता. आनीक जेजून सगळें देवागेलें कार्य शांती पावयलें. जेजूची देवागेलीं उतरां सगळीं शांती पावयलीं म्हणून माप मेजप नासतना देवान जेजूक आत्मो दिलो. आनीक जेजून सगल्यो ह्यो अजापां मिलाग्र्यो केल्यो मनीस जायन संवसारांत. मनशा कडेन ह्यो करपाक जायनाहल्यो पयल्यो. ओल्ड टेस्टामेंटा पोन्न्या कोरारांत अजापां मिलाग्र्यो जायनाहल्यो. तर आतां नव्या कोरारांत ह्यो अजापां मिलाग्र्यो आमच्यान करपाक जाताय. कित्याक जेजून देंवसाराक सासणाच्या सासणाक हारायलो. देंवसारान पळय अधिकार काडून गेल्लो आदाम एवे कडेन तो जेजून अधिकार परतून घेतलो आनीक देंवसाराक हारायलो. आतां देंवसाराक संवसाराचेर कांय अधिकार ना. देंवसाराक मनशाचेर कांय अधिकार ना. जे परी देवान आदाम एवेक वचून इडन गार्डनाक घायल्लीं ते भाशेन देवान आतां आमकां परतून हो संवसार एक इडन गार्डन केलां. आनीक तें करतलें जाल्यार आमी आमकां तर हें
हो संवसार तो इडन गार्डन तर आमकां हो संवसार जातलो. पातकाचे वेळेत पवित्र तो हो संवसार आमकां जातलो जाल्यार आमी पवित्र जावन ह्या संवसारांत जियेवपा जाय. ताची साक्षी मांडून घेतात ती देव सत्यवंत म्हूण रुजू करतात. आनीक हें तर आमी केलें. जेजू गेलें तरी आमी मांडून घेवन जेजू गेलो मादामेत सगल्यांक खबर परगटात आनी सगळ्यांची दुयेंसां बरीं करात. हो तर मादामेत आमी तर मांडून घेयलो जाल्यार आमकां माप मेजप नासतना वतमो दिता. जो मनीस पवित्र जाता, जेजू गेले मांडून घेता, तेका देव माप मेजप नासतना वतमो दिता. हेकाच लागून ह्याच ओतम्याक लागून आमी कातोलिकां जीं कोण पवित्र जातलीं तीं दुसऱ्यांक आदार करपाक पावतलीं. तीं दुसऱ्यांक स्वर्गार व्हरतलीं. नाजाल्यार कातोलिकांचे विणे कोणाच्यान स्वर्गार वचपाक जायना. पवित्र कातोलिकाचे विणे पवित्र कातोलीक नासतना मनशाच्यान स्वर्गार वचपाक जायना. तर ह्या संवसारांत आमकां चड आनीक चड पवित्र कातोलिकांची गरज. पवित्र कातोलीक म्हणल्यार वतमो आमकां पवित्र कातोलिकांक माप मेजप नासतना स्वर्गीचो बाप आमकां पवित्र वतमो दिता. तो जेन्ना तूं कातोलीक जातलो तुजीं दुयेंसां सगळें पयस वयतलें. दुयेंसां बरीं जातलीं कित्याक देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. जेन्ना पवित्र आत्मो तुजे भितर येता तुजीं दुयेंसां सगळीं बरीं जाताय. तुका पेकोण मेळटा. बाप पुताचो मोग करता आनीक ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. आमकां जेजून जायते फावटी सांगिलां मान चुय गुगलाचेर म्हजे विरेत म्हजे विणे नाजाल्यार हांव म्हजे भाशेन वावर करनासतना म्हाका कोण स्वत मारिनासतना कोणाच्यान स्वर्गार वचपाक जायना. जेजून सांगिलां हांव आपूण खुद वाट सोत आनीक जिवीत. गुगलाचेर मानचोरे चुये वाट सोत आनीक जिवीत हांवूच. म्हज्या बगर कोणाच्यान सर्गीचें राज पळोवंक जायना. ह्याचो आनीक हिंगा तें बरयलो आहा की बाप पुताचो मोग करता आनीक ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. आनीक ह्यो वस्तू सगल्यो देव आमच्या हातीन दितलो. आमच्या उतरांनी आमच्या कन्यांनी देव अजापा मिलाग्रो करतलो. जे परी जेजूचे आदारान देवान हो सगळो संवसार निवारलो ते भाशेन आमी दर एक कातोलीक पवित्र जाल्यार आमच्यानूय दुसऱ्या लोकांक वायटांतली निवारून तांकांय पवित्र कातोलीक आमच्यान करपाक जाताय. तर आमकां हें सारकें गरजेचें की आमी दर एक कातोलिकान पवित्र कातोलीक जावपाक. आनीक तुका तर हो व्हिडिओ वा चॅनल पयले पाट मेळ्ळें जाल्यार रोखडें म्हगे डिस्क्रिप्शन वचून व्हिडिओ काबात्री आनीक 5-10 मिनटांनी आतांच्या आतां पवित्र जाय. कोदला वयलीं कुर्से वयलीं उठ नाकाय. गोळ्या देंवसार तुमचो आयजीच घात घेयत नाजाल्यार फाल्यां घात घेयत. कित्याक बायबलाचेर बरयलो आहा माऱ्यान चुय गुगलाक की आमच्यान एक 5 मिनटांची 1 वराची देखून आमच्यान कांय गॅरंटी दिवपाक जायना. दुसरें वर हांव जियेतलो म्हणून म्हज्यान कोणाक सांगोंक जायना. हांव वचोन येता म्हणून म्हज्यान म्हणपाक जायना. जेन्ना तूं पवित्र जातलो जेजू भाशेन तेन्नाच देव म्हाका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. आनीक ज्या मनशाच्या भितर आत्मो आसता पवित्र आत्मो आसता ताचे भितर खुद देव आसता. बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो. पुताचेर बावाट दवरतात तांचे सवें सासणीक जिवीत आसा. पूण खालती जावंक कबूल नात तीं जिवीत भोगूंक पावची नात. पूण देवाचो क्रोध तांचे माथ्यार आसा. आमकां हिंगा जेजू
सारकें सुटावें करून सांगता की जेजून केल्या त्यो वस्तू आमी करपाक जायो. नाजाल्यार आमकां जिवितांत तशेंच मरणाचे घडयेक तशेंच मेल्या उपरांत आमकां सगळें वायटूच घडटलें. 4 आपूण जुवांवा परस ओदीक चड शीस करता आनीक तांकां इस्नान दिता अशें फारिजेवाच्या कानार पडलां म्हूण जेजू गमोन आयले. खरें म्हणल्यार जेजू आपुणूच इस्नान दिनासलो पूण इस्नान दिताले ते ताचे शीस. तेन्ना तो जुदेयांतलो भायर सरलो आनीक परतून गालिलियांत गेलो. ताका सामारियांतल्यान वेचें पडटालें. शिकार नांवाच्या सामारियाकाराच्या एका नगरांत जेजू पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या शेता लागींच हें नगर आसलें. जाकोबाची बाय थंय आसली आनीक जेजू चलून चलून थकलोलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. तर जेजू हिंगा चलोन वयतालो. चलून चलून थकलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. पूण आतां देंवचारान मनशांच्या मतींत येसोलें वीख गायलां की तूं मोटरान वच, नाजाल्यार मोटरसायकलीन वच, नाजाल्यार प्लेनान वच, नाजाल्यार गाडयेन वच. आमी म्हणटाय जार जालीं, कांसार जालीं. तुमी गेले दीसभर बसून आनी तुमी म्हणटाय कांसार जालीं, जार जालीं. आतां म्हज्यान कांय करपाक जायना. म्हाका जेट लॅग लागलां. म्हाका आतां दीसभर आयज न्हिदपाक जाय. तुमी चयलां आसतलें कोण जो तारवटी येता, कोण गल्फास येता, ते प्लेनाचेर येयले म्हण आपण जार जाले म्हणटाय, दीसभर न्हिदताय. आतां हिंगा जेजू 3.5 वर्सां जेजू चलोन भोंवलो आपल्यागे मिसांव करपाक. लोकांचो आत्मो लोकांक साल्वार करपाक जेजू आपण चलोन भोंवलो. आनी आमकडे हितून हातयार आहाय. आमी गोंयकार आख्या संवसाराची पडले प्लेनाचेर वचोन. तरूय पूण आमी कोणा एकट्या देखून साल्वार केलो ना. चोय गोंयकारां लाखांनी, लाखांचे लाख गोंयकारां भायर आहाय. हांव म्हणटाय पोटा लागोन गेले म्हूण. हिंग बायबलाचेर खूंय बरयलो ना आमकां कातोलिकांक. जीं कातोलिकां म्हणटाय पोटा लागोन गेले, खूंय बायबलाचेर बरयलो ना तुमी पोटाक लागोन वचात म्हणून. आख्ख्या संवसाराक तुमी पोटाक लागोन वचात आनीक तुमचें पोट भरात. आख्ख्या संवसाराक वचात, तुमच्या पोटाक लागोन वचात आनीक फामील पुसात. आख्ख्या संवसाराक वचात, तुमच्या पोटाक लागोन वचात आनीक तुमचो गोराबो वाडोयात. आख्ख्या संवसाराक वचात, तुमच्या पोटाक लागोन वचात आनीक जायतें जोडात आनीक जायतें करात आनीक काजार जायात आनीक भुरग्यांक काजार करात. खूंय बरयलो ना. जेजून सांगिल्लें आख्ख्या संवसाराक वचात आनी म्हजी खबर पुरगटात आनीक सगल्यांक म्हजें शीस करात. तांचेर हात दवरात म्हज्या नांवान आनी तांचीं दुयेंसां बरीं करात आनीक तांचे देंवचार धाडायात. आतां लाखांचे लाख गोंयकार आहाय. भायर गोंयच्या भायर गेले कितें कोताय? खूंय खूंय गोंयकार शिंपडलो आहाय. कितें कोताय? कोणा पवित्र केल्याय? आपण पवित्र जाल्याय? ना. जो कातोलीक गोंयकार पवित्र जाय नासतना गोंयचो भायर वयता तांचें निसणटोन.
तुमी आतां गोंयकार कोण पळय भायर आहाय ते सगळे पवित्र जाय. ना जाल्यार कोण आतां रिटर्न येयलो आहाय, कोणा बसोवन दवरलो आहाय गोंया, सगळे पवित्र जाय. भायर वयचे न्ही पयलीं पवित्र जाय. कित्याक जेजूचो मांदामेत आख्ख्या संवसाराक वचात. तुमी तर गोंयचे भायर सरपा आहाय, जाल्यार आमी कितें करपाचें? दुसऱ्यांक आमी पवित्र करपाक आमी शिकोवपाचें. हें करपाक जाय दर ह्या कातोलिकान, जीं गोंयचीं भायर आसात आनीक जीं गोंयच्या भायर वचपाचीं आसात, तांणी पयलें पवित्र जावपाचें. ना जाल्यार तुमी हो कातोलीक धर्म मोडटात. जीं कोण गोंयच्या भायर कातोलिकां आहाय आनीक जेजूचो वावर कोनाय, तीं कातोलिकां न्ही. हीं सगळीं ढोंगी कातोलिकां. जीं गोंयच्या भायर पळय कातोलिकां गेलो आहाय आनीक तीं मुजे भाशेन ना जाल्यार दुसरें उदाहरण तुमकां सारकें डायरेक्ट धरय जेजूचे भाशेन, ना जाल्यार तेजे उपरांत शिसांचे भाशेन धरय. आनीक आमगेलो गोंयांत गोंयचो साहेब जाणाय तुमी, तो आख्ख्या संवसाराक गेलो. तेजें उदाहरण घेयाय. आनी तुमी कितें कोताय? हीं सगळीं कातोलिकां पळय गोंयचीं भायर गेल्याय आनीक मुजे भाशेन वावर कोनाय, जेजूचे भाशेन वावर कोनाय जाल्यार तीं सगळीं ढोंगी आनीक तेंचें सगळ्यांचें निसवणटोन आतां चोया कितको फोडफोड्यान मोताय तीं कोवीड जायन. कारण कितें? जेजून सांगलोलें तें केलो ना, तेणी पत्त केलें. ती म्हणटाय आपूण पोटा लागून गेलें, हांव भुरग्यांचो फुडार करपाक गेलें, आमी भुरग्यां वयल्याय. हीं सगळीं फकाणां. ह्यो कांय फायदो ना. हो सुकलोलो पालो. एक कातोलीक गोंयच्या भायर जर पांय दितलो जाल्यार पयलो तूं पवित्र जावपाक जावो. जेन्ना तूं कातोलीक म्हणून तुज्यान मानून घेवपाक जाता, ना जाल्यार तूं फोटकिरो, तूं कातोलीक न्ही. कातोलिकांक जेजून सांगिलां, आख्ख्या संवसाराक वचात. कितको वयतले? जेन्ना पवित्र जातले तेन्ना वचपाचें. तूं जेन्ना पवित्र जातलो तेन्नाच वचोन दुसऱ्यांक खबर परगटपाची, ना जाल्यार गोंयचे भायर सरपा न्ही. सारको सोंपो जाबाब आहा हेजेर. आमकां जेजून सांगिलां आख्ख्या संवसाराक वचात खबर परगटात. तर कातोलीक कोताय ना? कितू कोताय आतां? लाखांच्या लाखांतले 10 मेळटले, 20 मेळटले, जे गोंयचे भायर गेलो आहाय, मुजे भाशेन कोताय ते. युट्यूबाचेर चोयले तुमी? कितू गोंयकारांक येता? म्हाका सोडून आनीकू गोंयचे भायर गेलो आहाय ते, हांव UK कोता आनी दुसरे गल्फाक आनीक अमेरिका, लंडन, ऑस्ट्रेलिया म्हणनासतना आख्ख्या संवसाराक गोंयकार वचोन घर घेयलीं, भाट घेयलीं ऑस्ट्रेलियाक, घर बांदिलीं, हितू केलें. कोण कितू जायले? कितू जाणांनी घायलां युट्यूबाचेर? कोण दिश्टी पडटा? तुमी तर हें कांय कोनाय जाल्यार तुमचें निसवणटोन. आनीक तेका आनीक दुसरो जाबाब ना. जेजू हिंगा चलोन भोंवलो. आमी आतां उडोवन 7 समुद्र पार करून वयताय म्हणटाय आमी. व्हडल्यो व्हडल्यो कांतरां बरयताय. पूण तूं पवित्र जायनासतना कसलें पळय तूं कार्य कोता तेंच्या लोकांचें निसवणटोन. तूं भुरग्यां पवित्र कोनासतना तूं भुरग्यांक बरें शिकोवपाक वता तेंचें निसवणटोन. तूं पवित्र कातोलीक जायनासतना तुमी काजाराच्या साक्रामेंत भितर सरताय काजाराचें निसवणटोन. जेजू चलोन गेलो, आमी आतां हितूले पयस आमी उडोवन गेले, पूण कितें फायदो जालो? जेजूचे भाशेन कितू जाण जाले? सामारियाची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका इल्लें पिवंक दिशी. ताचे शिश्य जेवणाक कितेंय घेवंक म्हूण नोगरांत गेल्ले. सामारियाचे बायलेन जेजूक म्हणलें, तूं जिदेव आनीक हांव सामारियेकार.
तर कसो म्हूण तूं म्हजे कोडे पिवूंक मागताय? कोरे म्हणल्यार जिदेव लोक आनीक सामारियेकार लोक एकामेकाची आयदोळां वापरिनात. आमकां हिंगा कळटा की सामारिकार म्हळ्यार भायर आयलेले अनटचेबल्स और धोरम ज्यूस धोरम मोडलो, ज्यूस धर्माचे नेम कायदे मोडले म्हणून तेंगेले नोकरांतले भायर गायले, तांकां भायर आयले. ना जाल्यार दुसरे भायले मनशां कोडे सामारियाकारां कोडे और हेर लोकां कोडे ज्यूस लोक काजार जाता तांकां भायर घाताले. हें आदले कोरार आसलोलें. आनीक आदल्या कोरारांत देवाक देखून तुवें कितें देवाचे वयर तुवें निंदा केली जाल्यार जीत मारताले, जे परी जेजू मारला. आनीक हे बारीक बारीक तेंगे 613 पळय कायदे आसले ते मोडले जाल्यार तुका ते भाशेचें फॉर्मण आसलोलें त्या कायद्याक. चड कायदे मोडल्यार हुर्सा मारताले चुये. जेजू बारबर 2 जाणां हुर्सा मारले, एकल्याक 10 एकल्याक उज्यांक. तर तुगेले वायट जिविताचे अवलंबून तुका फॉर्मण मारताले. तर एश कोन्न हो सामारियाचो गांव सगलो ज्यूस लोक पूण मिक्स काजार जावपी, ना जाल्यार धर्माचे नेम कायदे मोडपी. तर कोण ज्यूस लोक तेंगेले हातींतुले वस्तूंतलो और ते कडेन उलोवपाक देखून फुडें सरनासले ज्यूस. कित्याक ते सोकले जातीचे ओलके जातीचे म्हणून तांकां लेखताले. आतां चुये देवान म्हणलें की ज्यूस जावन आसा म्हज्या मोगाचे, ज्यूस जावन आसा म्हजो लोक, देवाचो लोक. कंट्री ऑफ गॉड म्हणटाय आमी ज्यूस, इस्रायल. पूण इस्रायल लोकांक कसो मोद मारता चुया हिंगा. देव कोणाक भायर घाता, देवान आपल्या रुचल्या त्या मनशाक कोण भायर घाताय, देव कोणाक जीत मारता, चोरल्या जीत मारताय. थिंगा आयकाय तुमी ते लोकान कोणें चळवळ केलो मग ताका जीत मारलो आनीक ताका सोडलो. कोणाक जेजू बारबर पिलातान ताका सोडी म्हणलो, ताका एकल्या सोडलो आनी जेजू खुर्सार मारलो. तो केसलो चळवळी केसलो भाग घेयलो तेणें घोड्या धर तूं. हेरोदाचेर राड आसतलो ना जाल्यार ज्यूस लोकांचेर राड आसतलो. तर ताका तेणी खुर्सा मारपाक काडलो. बाराबासाक कोणाक सोडचो म्हणून विचारलें. बाराबास मध्ये बोब मारपा लागले म्हाजी. तर हो हे फटकिऱ्या देवाच्या नांवान लोकांक जीत मारताले. आपण सुसेगाद लोकांक पयशांचे पोसताय, हे पाद्री आनी लोकांक जीत मारताय. येसलो हो धर्माचो लोक. देवान कांय सांगलो ना दुसऱ्यां जीत मारया म्हूण. हें तेंगे मोतींतुलें. देव केन्नाच मनशाक जीत मार म्हणपा ना दुसऱ्यांक. तो पोन्नो कोरार जावं नवो कोरार जावं, देव केन्नाच दुसऱ्याक आपल्याक लागून देवाक लागून जीत मार म्हणपा ना. तुका पळय जीत मार म्हणटा तो देंवचार. ते ज्यूस देंवसरागे धोरम चलयताले, देवागे न्ही. जायते गोंयकार देखून आतां इस्रायलाकू सेटल जालो आहाय. आजून थिंगा हो ज्यूस धर्म आजून आहा संवसारान. चुये मान चुये कितू ज्यूस संवसारां आहाय ते चुये. आनीक आजून हे देवाक लागून कितें म्हणल्यार हे जीत मारतले. जायते संवसारां मारताय जिते चुये. इंटरनेटाचेर मान चुये. आपल्याक हे धर्माचेर कितें आड उलयलो म्हणून जिती मारले लोकांक. कितू लोक मेळटा चुये. धर्मा लागूनूय लोक जीत मारता. हो धोरम न्ही, देंवचार. देंवचारा लागून जीत मारताय ते. जीत मार म्हणटा हो देंवचार, देव जीत मार म्हणना. जेजू खुर्सार मारलो. जेजून तांकां म्हणलां सगळ्या देवा आज काबार कर म्हणून. आख्या इस्रायल लोकांक जो लोक म्हजेर आड येयला तांकां सगळ्यांक काबार कर. ज्या लोकांनी म्हजें मागणें आयकलां तांकां फकत सोड. कित्याक तीं
म्हजें मागणें सदांच आयकत रावतलीं. हेर सगल्या ज्यूस लोकांक जिते मार आनी काबार कर. जेजून देवान म्हणलां, जेजू म्हणल्यार देव. जेजून म्हणपा न्ही. सगल्या तर जिते मारता देव जाल्यार जेजून हुरसार म्हणपा जाय आसलें, देवा तांकां भोगोस नाका, तांकां जिते मार. आजून चोय संवसारांत धर्मा लागून कितू जाण जिते मारताय ते. धर्माचें कितें म्हणून जिते मारप खूंय. देव तूं केन्ना जिते मार म्हणना, हें देंवचार. देव म्हणटा सगल्या मनशांक साल्वार करून आमी स्वर्गार व्हरपाक जाय. आनीक ही खबर तुमी परगोटीत भोंवात. तर गोंयकारांनी हें गोठ मोतीन दवरचें. गोंयच्या पांयां तूं भायर घालता. खूंय वयता, बोंबय वयता पासपोर्टी लागोन, विजा लागोन, खूंय दिल्ली वयता पुर्तुगेज पासपोर्ट कॉन्सुलेट खूंय वयता. गोंयच्या भायर जर तूं पांय घाता जाल्यार तुवें पवित्र जावन वचपाचें. नाजाल्यार तुजी पोत्तून येवपाची गॅरंटी ना. चोय वेलांकणी वयता तो लोक कितू एक्सिडेंट जायन मोत्ता तो पोत्तून येता आसतना. कित्याक तीं पवित्र जायन वचनाय. तीं देवाक नाकारून वयताय. देव आपल्यागेलें मागणें आयकना म्हणून तीं सायबिणी बोली वयताय. आनीक हें देंवचारा गेलें. बंद कोराय. एक गोंयकार वेलांकणी वचना काय बंद कोराय. ही फकाणां. हें आमगेलें सगलें देंवचारान मोतीन गायलां आनीक आमकां सारकें पिश्यांच्या सुण्याचे भाशेन गोंयकार कातोलिकांक केलें. म्हाका इल्लें पिवूंक दिशी. मागीर ती बायल म्हणटा, आमी एकामेकाचीं आयदनां वापरिनात. तर ही बायल तेज्या पयलीं कितें म्हणटा, तूं जिदेव आनीक हांव एक सामारी कारन, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवूंक मागताय. तर जेजू हिंगा दाखोवन दिता की आमकां कातोलिकांक आनीक दुसऱ्या मदें जोरी तर कितें बरेंपण जावपा जाय जाल्यार आमी दुसऱ्यांक आदार करपा जायो. दुसऱ्यांक आमी तांचो ओतमो साल्वार करून तांकां अजापां मिलाग्रो करून शिकोवपा जायो. जे पयलीं जेजू हे बायलेचो आनीक त्या आख्ख्या सामारिया लोकांचो ओतमो साल्वार करपाक हिंगा जेजून ते बायले कडेन उलोवपाक सुरू केलें. बेस्ट कातोलीक कोण टॉम डिक एंड हॅरी हे बेस्ट कातोलीक जाय, क्रिस्तांव जाय म्हणटाय ते कित्याक शिरी पडपा न्ही. तुका तर कोणाकूय तर कितें जेजूचे वरवीं सांगपा जाय जाल्यार तुकोडे अजापां मिलाग्रो करूं जावपा जायो. ना जाल्यार तूं जेजू नांव घेनाका देखून तोंडाक कांय फायदो ना. हे टॉम डिक एंड हॅरी पड बायबल घेवन भोंवताय तो बेस्ट टेक्स्ट बूक ते इस्कलां पड टिचर शिकोवपा वयताय तेश कोन्न वयताय ते. ते कडेन अजापां मिलाग्रो कांय जायनाय. गोंयांत पळय फामाद ब्रादर सिस्टर पळय आहाय ते कडेन कांय जायना. हे इतुले पिळग्यांचे इतुले हे पडे आतां इतू वर्सांचे पडे ब्रादर सिस्टर पड गोंया म्हणटाय ते कडेन कांय जायना. तुका तर कोणा मदत करपा जायी जाल्यार तुकोडे अजापां मिलाग्रो जावपाक जायो. ना जाल्यार तुगेलें तोंड दांत बायबल तुगे उश्या पोंदा घाल आनी न्हीद ओग बरो पुरो नाका. तुमकोडे कांय जायना. हालीं आयदनूय चड बोवाळ कोता. ते भाशेन तुमी बायबल आनी बायबलूच घेवन धांवताय दुसऱ्यांगेर. आनी बायबल उगडटाय एक वेर साचताय आनी मागीर तेर्च कोताय. कितें जालें? मनीस जीत जालो? ओदी मनीस मेलो तुमी रोजार केलो तो.
मागीर तुमी वचम्या सर्गीचें राज दिवपा रोजार कोताय. हिंगा देखून UK देखून जायते ग्रुप आहाय कातोलीक चलयताय. हांव देखून ह्या ग्रुपाचो वांगडी आहा. आनीक हांव मेंबर जालो आहा. म्हाका तेणें ग्रुपाचेर ॲड केल्लो. पूण हो ग्रुप कितें कोता दुसऱ्याक रोजार कोता आनीक तो लोक मोत्ता आनीक म्हाजी तीं वचम्या रोजार कोताय. असो जाता. कातोलीक हांव UKक. ह्या कोडे कांय जायना. हीं हालीं आयदोणां. हाल्यां हीं मोतलीं हेचें वायट लागतलें. पड कोण ग्रुप चलयताय ग्रुपां पड मेंबर जालो हांय. सगल्यांचें वायट. आमकां तो दुसऱ्या कोडे कित्याय तो दुसऱ्याचें बरें चिंतपा जाय. जेजून हे बायलेचें बरें चिंतिलें, हे सामारिकार लोकांचें बरें चिंतिलें. आमी तो दुसऱ्याचें कोणाचें बरें चिंतलो जाल्यार आमी पयलें पवित्र जावपा जाय. आमचे कडेन अजापा मिलाग्रो करून जावपा जायो. जेजू अजापा मिलाग्रो अश्योच उतराचेर कोतालो. तें आमचे कडेन जावपा जाय. आनी केदों जातलें तें देव कोतलो आमचे उद्देशीं. जेन्ना हांव पवित्र कातोलीक जातलो तेन्ना. थँक यू होली स्पिरीट. आतां मागणें करुया बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव मागणें कोत्तां तुका. मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फॅमिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक, तेवदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक, कॉलेत आनीक ताचे फॅमिलीक, जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक, सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक, जेसी आनीक ताचे फॅमिलीक, हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक, पियेदाद वाज आनीक तिचे फॅमिलीक, मोरियान आनीक तिचे फॅमिलीक, जिपोट आनीक ताचे फॅमिलीक, जोकी आनीक ताचे फॅमिलीक, क्रिस आनीक ताचे फॅमिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसता तेका आनीक ताचे फॅमिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. तांची दुयेंसां सगलीं बरीं कर. कोवीड दुयेंस तांचें सोडशिल्लें पयस कर. अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, डायलिसीस, लंग्सान उदो जालें तें, हार्टाचें प्रॉब्लेम, हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो, तकलें सुडलें तीं, आवट जालें तीं, पिश जालें तीं, मेंटल जालें तीं, भेरेलें तीं, बुरशेलें तीं, तकलें सुडलें तीं, सगलीं दुयेंसां तांची तूं बरीं कर. तशेंच जीं लोक धंदो करता तांचो धंदो वाडय चोडय. तशेंच सगळें वायट जिवीत तांचें, वायट चालयो तांच्यो तूं तांकां दाखोवन दी. तांकां त्यो वायट तांच्यो चालयो सगल्यो वायट तांचे दोळ्यांच्या मुखार हाडून उगतें कर. आनीक जीं कोण काम करतात तांचो पगार वाडय, पोस्ट वाडय. आनीक जीं नवें काम सोदतात मेंबरां तांकां जायत्या पगाराचें काम व्हडले कंपनींत फावो कर. तशेंच ज्या लोकांक बसोवन दवरल्यात तांकांय पगार वाडोवन, पोस्ट वाडोवन तांच्यो कंपनी परतून चालू करून तांकां परतून कामाचेर चडय. हें सगळी मागणें तुका करता हांव सर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.